एज अ लेजिस्लेटर आमगे काम असेंब्ली लेजिस्लेट करपाचें, आमगे काम कॉन्स्टिट्युशना जे आर्टिकल आहे तेजे एक्सप्लोर करपाचें. सो वन ऑफ द आर्टिकल 175 इज हियर टू टेल अस दॅट द गव्हर्नर हॅज द पावर्स, आणि हे पावर्साचेर आमी ते एक्सप्लोर करून तेजे मुखार हे नोंदणी हाडलें. तेणे आयकिल्लें आमकां. आता तेगेली ड्युटी वेदर शी इज गोइंग टू एक्सप्लोर अँड एक्झिक्यूट हीज पावर्स. हें जरी तरी आमकां दिसती पडना जाल्यार एज अ लेजिस्लेटर नेक्स्ट स्टेप कितें? नेक्स्ट स्टेप नाव वील हॅव टू रीच आउट टू द प्रेसिडेंट ऑफिस. ऑनरेबल प्रेसिडेंटा बरोवपा जाता, प्रायम मिनिस्टरा बरोवपा जाता. सो हें सगळें नेक्स्ट स्टेपार आमी करता. इट इज जस्ट अ मॅटर ऑफ 24 to 48 hours. इन द नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू हेड दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव्ह प्रोसेस. आमकां एक्सप्लोर करीत आहे जे आमकां पावर आहे, जे आमच्यान करपा जाता एज अ लेजिस्लेटर. दिस इज वॉट इज द नॉलेज दॅट वी हॅव, आनी दिस इज वॉट वी हॅव कम हियर फॉर. सो हें आमकां जे आज असेंब्ली जालां, हे जे डिमांड्स सगळे बुलडोज करून हे जे बजेट पास केलां हें तुमी सगळ्यांनी चोयलां. हें एश कोन्न जावपा नाकाशिल्लें, आनी हें एश कोन्न दुसरे स्टेटींनी जे भाशेन सांगिल्ले ते भाशेन हें कंटिन्यू आहा. हें कंटिन्यू असेंब्ली आहा. बजेट प्रपोज केल्लें आहा. हें आज गोंयांय जावपा जाय आसलें, बट गोंय हें जालें ना. सो हें गोंय जालें ना म्हणटरी वी हॅव एक्सप्लोर्ड 175 आर्टिकल आनी वी हॅव कम हियर. इंगसॉन जर तरी आमकां कांयच जर तर रिजल्ट मेळना जाल्यार मुखार वी हॅव टू ब्रिंग इट टू द नोटीस ऑफ द प्रायम मिनिस्टर, वी हॅव टू ब्रिंग इट टू द नोटीस ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट. आनी तांकां सगळें कळों जाय, देशभर कळों जाय की हिंग गोंय आहा, हिंगे सरकार कितें करता, कितें करून फायदो घेता. आनी हें गोंय कळपा जाय जाल्यार हू इज गोइंग टू पास ऑन द मेसेज ऑन टॉप? वी आर हॅव टू डू इट, अँड दॅट इज वॉट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट स्टेप. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.